देवाचे उतर ह्या नियाळान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो लोक जेजू नीज मागण्याचो गुरुजी जावन आसलो. मागणे ताच्या जिविताचो एक व्हडलो भाग अशें आमच्यांनी म्हणूंक जाता. ताच्या शिसांक घडये घडये तो एकसुरो मागणे करतना मेवतालो. शीस जेजू लागीं आपणाक मागणे करूंक शिकय अशें मागताले आनी जेजून तांकां मागणे करूंक शिकयले. मागण्याची रूच तांकां लायलेली. आतां जेजू कोणेच ताचे लागीं मागिनासतना खुद आपूण जावन आपल्या शिसा पासत मागणे करता. आयज आमी नियाळ्याक घेतले ते वोळ ह्या जेजूच्या मागण्याची सुरवात. भाग्यवन सुवांव शुभ वर्तमानाकार आपल्या शुभ वर्तमानान जेजू महायाज्ञीक म्हूण परगट करता. एका महायाज्ञिकाचे काम स्वताचे पवित्रपणा पासत वावरूंक दुसऱ्या पवित्रपणाचे रस्त्यार घालपाचे. एका महायाज्ञिकाचे काम स्वताचे पवित्रपणा पासत वावरून दुसऱ्या पवित्रपणाच्या रस्त्यार घालपाचे. एक महायाज्ञीक जावन जेजू आतां आपल्या शिसा पासत मागता. तांकां संवसारांतले काडूंक न्हय, पूण बापाच्या मोगान ते ओदीक घोट आनी थीर रावंक आनी बापा आनी पुता सोवे एक जावंक. 2020 ह्या वर्सांत आमी कोविड-19 पिडेचे भिरांतीन जियेतना जेजू आमचे पासत मागता. हातूंत आमकां एक खेरीत घोटाय मेळूंक फावो. आमी सगळीं एक जावन जेजू आमचे पासत मागता. एक हिंड एक गोवली एका बापाची आमी भुरगीं जावन जेजूचे मागणे आमचे पासत. मागुया. मोगाळ बापा, तुझे उतर मानून घेवंक म्हाका तूं कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बाराबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळे देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.